मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, बागिवोन जुझेवाज आमच्या गोंय दामान दिओसिजीच्या आस्काराचे पुर्बेचे तयारेचो आज निमणो दीस. आयज नवो दीस शुक्रार 15 जानेराची. आयचो विशय आमच्या दोळे मुखार दवरला तो माय मारयेच्या पावलांनी चलून प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसून तुमी म्हजे गोवाय जायात. हो दीस भेटयला दिओसिजीच्या पाद्री आनी मोठवाशां ओ धर्मिकां दादल्यां आनी बायलां आनी देव आपोवण्याच्या वावरा खातीर. आयच्या दिसा आमी मागता मडगांव आनी चिंचोडणे ह्या वारादां खातीर डिनरीं खातीर. मडगांव वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो यो आखे, दिकारपाल, फातोर्डा, मडगांव पवित्र आत्म्याची इग्रोज, मडगांव कुरपेचे सायबणींची इग्रोज आनी नावेली. चिंचोडणे वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो यो आसोलना, बेतूल, काबदराम, कानागिनी, कोटो द फातोर्पा, चिंचोडणे, कुंकोळ्ळी, द्रामापूर, सारजोरा, तोळेकांटो, वेली आनी वेरोदा. बाबा मुडिनो, आयच्या मिसाक मुखेल यादनीक आनी प्रवचन करपी पाद्री ऑजवर्ल्ड डिसोजा, पालोटी संस्थेचो पाद्री तो आनी सारजोरचे इगोर्जेचो पादविगार. ताचे बरोबर ह्या सोबलिदानांत वांटो घेतलो पाद्री एल्विस डायस, जो साळगांवचे सिमनारींत ओतमीक गुरू कसो वावुरता आनी त्या भायर करीत दिओसिजीच्या देव आपोवण्यांत वावरांत जायतो मिसळ जाल्लो आसा. खरें म्हणल्यार वोकेशन कमिशन फॉर डायोसिजन क्लर्जी हाचो तो वांगडी. ह्या दोगांय म्हज्या पाद्री बाबांक तुमच्या नव्यान आनी म्हज्या नव्यान बाबा बुडीनो हांव मोगाचो येवकार दितां आनी मागतां ही भेट आमी सगल्यांनी एकठांय जावन जाता तितली देवाक मानता तसली करपाची, जंय जायती देवाची बेसांवां आनी कृपा ह्या मिसांतल्यान आमचेर उपोट दिवची, ही म्हजी खालती मागणी. बावा भयणीनो, बागिवोन जुझेवाजाच्या नोवेनाचो आयज नवो दीस. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसूंक आयज आमकां आपयल्यांत. ह्या मिसांत वांटो घेवंक कशी जावया. देव आमचे लागीं आयज उलयतलो तें चितान आयकूंक आनी काळजान सांबाळूंक तयार जावया आनी गीत गावुया. सोदतां तुका. संकश्टांनी सोदतां तुका, उस्क्या कोतीन सोदतां तुका, कुशलपणान सोदतां तुका, सगळेच कोडे सोदतां तुका. दिसा फातोडू देताना काळजांतले उद्गार सोडटा. आयच्या दिसाचे सुरबुसून तुका दुनिया ते भेटयता. संकश्टांनी सोदतां तुका, उस्क्या कोतीन सोदतां तुका, कुशलपणान सोदतां तुका, सगळेच कोडेन सोदतां तुका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजूचे राज स्वताचे आनी नितीचे, आनी ह्या राजाचे मिसांव साकार करूंक जेजूक जायतें सोंसचें पडलें. ह्या कोश्टांनी ताका कुर्साचे मरणाक पावयलो. जेजूचें मरण ताच्या वावराचो शेवट न्हय, पूण जैत. आमची माय मारिया आपल्या पुता जेजूच्या जिवितांत, मरणांत आनी ताच्या पुनर्जिवनपणांत एक खेरीत वांटेली आसली. आपले कोश्ट दुमाळ्या वरवीं तिणें आपल्या पुता सांगाता ताच्या सोडवणेच्या वावराक एक मोठें आनी लागशिल्लें खांद मारलें. हें मनांत दवरून आयच्या नोवेनाच्या निमण्या दिसा विशय असो वेंचून काडला. माय मारयेच्या पावलांनी चलून प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसून तुमी म्हजे गोवाय जायात. ह्या संवसारांत जेजूचे गोवाय आमी जावंक आमचीं पावलां मारता तेन्ना कुर्साक आमी वेंग मारता, दुमाळ्याक आमी जिविताचो भाग करता, आनी हें सगळें आमी प्रमाणीकपणा खातीर करता तेन्ना सर्गीचें राज आमचें जावंक पावता. तर दुमाळ्या मोद्या पर्यान जेजूचे आमी गोवाय जावंक हे पवित्र मिसाचे बेटेन मागुया. तशेंच आयचो नोवेनाचो दीस दियोसेसीच्या पाद्री आनी मोटवाशा, दादले बायलां आनी देव आपोवण्याच्या वावरा खातीर भेटयला. आमच्या पाद्रींनी आनी मोटवाशांनी बागिवून जुजे वाजाचे पावलांनी चलून जेजूचे काळजीदार सेवक जावंक आनी असल्या जिविताक जायतीं देव आपोवणी आयल्यार पुरो म्हूण ह्या मिसा बलिदानान मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच तांकवार मरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमचीं पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somiaka krótko, somiaka krótko, somiaka krótko. Kristaka krótko, Kristaka krótko, Kristaka krótko. Somiaka krótko, somiaka krótko, somiaka krótko. प्रार्थूया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजी पवित्र सभा आसियाच्या शिमा पर्यान
पोरजोळ आयली. तुझ्या चाकरांक तुझे दैवीक उतर परगोटलेले आनी सोर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुझे पोरजेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भवार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपोलोचे आनी म्हजें एक उदाहरण करून दिलां. खरेंच गोरवान भरून एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय. तर हें रावून तूं व्हड म्हूण तुका कोण दोत्ता? तुजे कडेन दुसऱ्या कडचें घेवंक नाशिल्लें कितें आसा आनी तुवें तें घेतलां जाल्यार घेवंक नासलेले भाशेन तुजी बोडाय कित्याक? होय, तुमी दादोशी जाल्यात, तुमी गिरेस्त जाल्यात. आमचे विणेंत तुमी राजवट चलोवंक पावल्यात. बरें, तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक तुमी खरेंच रायपण जोडलोले म्हाका जाय आसलें. आमा धर्मदुतांक देवान निमाणो वर्ग दिल्लो सो दिसता. आमी मरणाचें फर्मोण पडलोल्या मनशा परी जाल्या. होय, आख्खे रोज नेग म्हणजे देवदूतांक आनी मनशांक एक तोमासो कसो आमी जाल्या. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सोवे शाणी. आमी अशोक्त, पूण तुमी शक्तिवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. ही घोडी पर्यान आमी भूक आनी तान सोंसतांव, विंगळे भोंवतांव, आमी मार खातांव. घरदार आमकां ना, हात पाय जोडून आमी कोश्टवतांव. आमचेर शिराप घालतात, पूण आमी परत आशिर्वाद घालतांव. दुमाळो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसतांव. आमची निंदा कोत्तात, पूण आमी बोलेपणान उलयतांव. आनी आयज पर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगल्या मनशांचो मेळ कसो आमी जावंक पावल्या. तुमकां लोजेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजी भोव मोगाची भुरगीं कशीं तुमकां सोयऱ्यान्यार हाडूंक हें बरयता. खरेंच तुमकां क्रिस्ता सोवे हजारांनी गुरू आसले जाल्यार पर्यान तुमकां जायते बापूय नात. कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवे शुभ वर्तमाना उदेशी हांवेंच तुमकां जल्म दिला. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. सगळीं म्हणया. प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसा म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडे बी म्हाका नाका.
जबाब प्रामाणीक मनशाक सर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या वाट्यार कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब प्रामाणीक मनशाक सर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तृत्वा आनी हांव ओगो रावचो? तुज्या सारको म्हाका करूंक सोदताय. तुजेर फिर्याद मांडटा, तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासनेचो योद भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रामाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब प्रामाणीक मनशाक सर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Devace utorai kodati, Ti subagi, anitaci kushi paldati, Ti subagi. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, संवसार तुमकां जोडटा जाल्यार तुमकां जोडचे आदीं तो म्हाका जोडला म्हूण जाणूं जायात. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जोडटा. चाकोर आपल्या धोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास दवरात. ताणीन म्हाका दुमाळो दिल्या जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. ताणीन म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचेंय सांबाळतली. पूण हें सगलें म्हजे पासत ती तुमकां कोत्तली. कित्याक जाणेन म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी भावांनो, आयचो विशय माय मारयेच्या पावलांनी चलून प्रामाणीकपणा खातीर दुमाळो सोसून तुमी म्हजे गोवाय जायात. दुमाळो मोगाल इश्टानो, ह्या संवसारान न्हय फकत क्रिस्तांव दुमाळो सोंसतात, तरेकवार लोक दुमाळो सोंसतात. तरेकवार कारणां पासत दुमाळो सोंसतात. कांय लोक दुमाळो सोंसतात आपल्या कोरण्या पासत. कांय लोक दुमाळो सोंसतात कित्याक ती स्वता पासत वावुरतात. फाटल्या दिसांनी आमच्याच देसांत आनी गांवांत आमी चयलां कशे भाशेन लोक तरेकवार दुमाळो सोंसतात.
आनी काळजीदारपणान फुडें येवन ती गोवाय दितात. जेन्ना एक मनीस क्रिस्ता पासत दुमाळो सोंसता, जेजू म्हणटा तुमी भागी. भाग्योन पेद्रू आपले पयले चिटीन 3ऱ्या आवेसवरान आमकां उगडास कोत्ता. दुमाळो सोंसतात ती खरें भागी, पूण हो दुमाळो जो तुमी सोंसतात, जरी तो वायट आपासत वा तुमी वायट केलां, तुमी सुभागी न्हय. जरी तर हांव टॅक्स फारीक करिना, जरी तर हांव आनी कसलें वायट कोत्ता, म्हज्या जिवितांत दुमाळो येतलोच. तर जेन्ना आमी स्वता पासत दुमाळो सोंसता, तेन्ना आमी खरें सुभागी. मोगालिशानो, जेजू ह्या संवसारान आयलो आमकां जिवीत दिवपाक. जुआंवाचो 10वो आवेसवर 10वी ओळ आमकां अशे भाशेन म्हणटा, हांव आयलां तो तुमकां जिवीत मेळूंक दिवंक, आनी तें सुभापणी मेळूंक हांव ह्या संवसारांत आयलां. तर आयज आमी उगडास करुया, आमच्या जिवितांत घडयेक आमच्या घराब्यांत, आमच्या वाड्यान, समुदायान कोण दुमाळो सोंसतात काय? कशे परी हांवें तांच्या आदाराक येवं येता? कशे परी म्हजें ओगेपण हे जो दुमाळो दितात तांकां फायद्यामान जाता? हांवें कितें करूंक जाय? प्रमाणीकपण, दुमाळो प्रमाणीकपणा पासत, हें उतर जें आमी वापुत्ता नव्या करारान ग्रेक भाशेंतलें उतर प्रमाणीकपण, तें आनी नीत एकूच उतर वापुत्तात. तर निती पासत प्रमाणीकपण, इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा रायचसनस, रायट लिव्हिंग, स्वता प्रमाणे जेन्ना आमी जियेता तें प्रमाणीकपण. भाग्योन जुसेवाज कोण आसलो काय? आमच्या गोंयचो पूत. मागण्या वरवीं तो कुरपाक येता आपलें जिवीत जिवंक. जेन्ना ताका गोमून येता की श्रीलंकेक कातलिकांक पिडापीड दितात, दुमाळो दितात, तो आपले गांव घर सोडून त्या लोकांशी येता. ताका तो हुस्को जाता तांचो. ते दुमाळो सोंसतात, तो तांच्या दुमाळाक तो आदार दिवंक वेता. मोगालिशानो, जेजू म्हणटा हांव फकत एके सुवातेचेर प्रवचन करूंक येवंक ना, म्हाका दुसऱ्या गांवांनी वचूंक जाय. आनी अशेंच भाग्योन जुजे वास कोत्ता. तर सांत कोण काय? सांत असले प्रमाणीक मनीस जांचे जिविताचे शेगूण आमची पवित्र सभा आमचे मुखार दवरता, एक नमुनो कसो. तर भाग्योन सुजेवाजाचें जिवीत आमचे मुखार एक नमुनो. ताच्या पावलांनी चलूंक कशे परी हांवें देवाची खोशी करूंक जाय. व्हडले कुलींतलो भाग्योन जुजेवाज आसलो. शिकप ताका ताणें केल्लें, पूण हें सगळें सोडून जीं कोण दुमालो सोंसतात प्रमाणीकपणा पासत तांच्या आदाराक तो वेता. श्रीलंकेक चड करून बुद्धिस्ट लोक पळय आसले, ते प्रभावीत जातात. तांच्या दोळ्यांनी जुजेवाज जावन आसलो एक देवाचो मनीस, एक संन्यासी, एक मागण्याचो मनीस. हे सगळे शेगूण ताणीन जुजेवाजाच्या जिवितांत देखले. ताचें काम जावन आसलें कातलीक धर्म
आनी कातलीक भावार्थ सांबाळूंक. आनी ह्या पासत तो आपलें आख्खें जिवीत झरोयता. रोमकारांक बरोवन 12व्या आवेस्वरान 9वे वळीन आमी अशें वाचता, तुमचो मोग धोंग नासलेलो जावं दी, वायटाचो द्वेस करून बऱ्याक भेटयलेले जायात. आनी फुडें पावलो म्हणटा 11वे वळीन, सुडसुडायेन बेसरमाय नासतना आत्म्याचे उर्बेन देवाची सेवा करात. मोगाल इश्टानो, 2 वस्तू बागयोन जुझेवाजाच्या जिवितांतले हांव घेता. दाखोवन दिता कशे परी देव ताचे बरोबर आसलो पळय तो. हे 2 वस्तू तो जिवो आसतना मिलाग्री कश्यो मानून घेतल्यो. कॅन्डीचो राजा सुर्या दुसरो हाणें जुझेवाजा कडेन मागणें करूंक, कित्याक त्या वर्सा आख्खें वरसभर पावस नासलो. आनी बागयोन जुझेवाज मागणें कोत्ता, मीस कोत्ता, आनी मीस सोंपच्या आदीं इतलो पावस पडटा, पूण हो पावस आल्ताराक आनी ताका भिजयना. गोमून येता हो मनीस खरेपणी देवाचो मनीस. दुसरें वस्त त्याच्या जिवितान एक घोडणी बोलनीक पिडा, स्मॉल पॉक्स. ही पिडा आसतना कॅन्डी गांवांत एक आख्खें वरस ही पिडा आसली. आनी जे चड सोंसताले ते जावन आसले गरीब. आनी आमी जाणा, जेन्ना गरीब असल्यो पिडा सोंसतात तांकां शारांतले भायर घालतात. आनी असल्या लोकां पासत जुझेवाज वावुरता. तांकां खोंपट्यो बांदता, तांकां जेवण हाडटा, तांचो परामर्श करता. राजाच्या दोळ्यांनी आनी लोकांच्या दोळ्यांनी हो जावन आसलो देवाचो मनीस, कित्याक ही पिडा जुझेवाजाक लागना. मोगाल इश्टानो, मरणाच्या दिसा बागयोन जुझेवाज आपल्या हातांनी खुरीस घेवन, एक पेटलोली वात घेवन जेजूचें नांव आपल्या ओंठांचेर दवरून देवाक आपलो आत्मो समर्पिता. आयज जेन्ना आमी ह्या नोवेनाच्या निमण्या दिसा पाद्री आनी मोटवाशां पासत मागता, मागुया हें देणें, ही कृपा आमचे पासत. आमी पाद्री मोटवाशी माद्र सगळीं आमच्या आपोवण्यांक स्वतान जिवंक, फटिंगपणान न्हय. आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक. मागुया जुझेवाजा कडेन आमच्या गोंया पासत. जायते दूख आनी कश्ट आयच्या दिसांनी आमचो लोक सोंसतात. जे तारवटी आसात, पडदेसान आसात, तांकां वावर धंदो ना, ही पिडा तांकां जायतें वायट हाडलां, तांचे पासत मागुया. जायत्यो फामिली आमच्या गोंयांत हे पिडा पासत सोंसतात, कित्याक काम ना, धंदो ना. मागुया जुझेवाजा कडेन आमच्या पिडेस्तां पासत ही नवी पिडा जी आमचे मदें आयल्या आमकां पेकोवणी फावो करूंक. मागुया जुझेवाजा कडेन आमच्या भारत देशा पासत, आमच्या राजकारी फुडाऱ्यां पासत बरें तें लोकांक दिवंक. निमाणें म्हज्या भाव भयणांनो, आयचो विशय आमकां सांगता मारयेच्या पावलांनी चलून बागयोन जुझेवाज आंकवार मरयेचो व्हडल्यांतलो व्हडलो भोक्त आसलो. हेच सुवातेर ताणें गुलामपणाची चीट बरयलेली आनी ताणें आपलें जिवीत मारयेक भेटयलेलें जेजूची सेवा करूंक. आयच्या दिसा ह्या निमाण्या नोवेना दिसा आमचें जिवीत आमच्या आवयच्या, सर्गींच्या आवयच्या हातान घालुया. सगळे आमचो वावर आनी तिचे मजतीन तिच्या पुताक
जेजूचे खरे पाटलावदार जावंक, तिच्या पावलांनी चलूंक, प्रमाणीकपणा खातीर जे दुमाळो सोंसतात तांकां आदार दिवंक जेजूची कृपा आनी बोल आमी मागुया. आमेन. पाळताच्या मागण्यांक आमी उबी रावया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितान येतोल्या दुमाळ्यांक काळजीदारपणान फुडो करून पागिवून जुजे वाजा पोरी जेजूचे दिरादीक गोवाई जावंक देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. सरकारी फुडाऱ्यांनी प्रमाणीकपणान आपलो वावर करूंक आनी धोर्मीक आनी जातीकातीक लागून जातोल्या वायटाचेर खोर निशेध मारून ते सोपोवंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमी क्रिस्तांवांनी जेजूची शिकोवण आपणावून तिचे परमोने आपलें जिवीत जिवंक आनी सोर्गींच्या राजाची तत्वां सगल्यांक शिपडावचें कार्य काळजीदारपणान फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आयचो नोवेनाचो दीस दिओसेजीच्या पाद्री आनी मोटवाशा दादले बायलां आनी देव आपोवण्या वावरा खातीर भेटयला. पाद्रिनी आनी मोटवाशा आपल्या दिल्ल्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावंक आनी असल्या जिविताक जायतीं देव आपोवणी आयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. मडगांव आनी चिचोडणे वाराडांतल्या गोवल्या आनी पोरचे खातीर मागुया. तांचेर आनी ह्या वाराडांनी चलतल्या गोवलीक वावराचेर भरपूर आशिर्वाद पडूं म्हूण, तशेंच कोविड-19 हे पिडेंतली आमकां बेगीन सुटका दी म्हूण बागिवून जुजे वाजाचे विनोनेन बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. बो मोगाल बापा, तूं आमचो सुरवात आनी शेवट. जी मागणी आमी आतां तुजे मुखार दवरल्यान ती तूं शार्ती पावय. ही आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. उंड्या सोऱ्याची दानां बापाक भेटयतना सगळे आमचे दूख दुमाळो आनी उणेपण जे आमकां प्रमाणीकपणाक लागून सोंसूंक पडटा ते ए भेटेंत हाडुया, गीत गावुया, जिणे वाटे जिणे गिणा. Kustagate etsamge chile vate hatta bapa betuk tuka undia ari soya
तुका फुला कुष्टा काटे एक समगेले चिने वाटे हाता बाबा पेटूक तुका उलग्या आणि सोऱ्या वागडा Ece ami sumur pita Itu madun kemun mata Malkoracha masa roktan mislu Tuge doyar pona Ece ami sumur pita Itu madun kemun mata Malkoracha masa roktan mislu Tuge doyar pona म्हज्या भावा भयणांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक भोव मोगाल बापा सांज जुजेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोण वाळायेन तुजो आशिर्वाद घाल आमकां सर्गीच्या जेवणा खातीर तयार कर निदोर काळजांनी देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एका मोगाचें बलिदान जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सरेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया होय अशें आमी करूंक फावो सरेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्व काले आनी सोरथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करून तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिंकोण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगातीन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता संसार बोला तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका सोयसोर उसर्गी तुका सोयसोर सर्वेस्पराची नावी येता सर्वेस्पराची नावी येता ताका Soy, soy, taka, soy, soy. Usorgito ka, soy, soy. Usorgito ka, soy, soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसुकवेच्या आदीं ताणेन उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गोट पोरगोटुया, Gesù, तुझे मरण आमी समोर धांव, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटाव, तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मरून गेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, बागिबोन जुजे तिच्या निर्मळ पोती सांगाती, बागिबोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर केरीत भाशेन आमच्या बागिबोन जुजेवाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय ओबीत आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिसेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळून सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत हांव सेवंक करता ती आमचे जोडटी आनी खास ताळीना जावन पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीक भलायकी तशेंच ओकोत दिवन. वो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेलयाच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. भावां भयणीनो, भोव पवित्र वेळ हो. जेजू आमच्या किरकोळ काळजांनी येवचो हो वेळ. आशोवन आशोवया. ही खबरूच जेजू आमच्या काळजांत येता म्हणल्यार खुशाल जावया. जरूय साक्रामेंतांतल्यान आमच्यान ताका घेवंक जायना, ओत्मीक तरेन तरी आमच्या काळजांनी ये म्हूण जेजू कडेन परातून खालतिकायेन मागुया. ये जेजू आमच्या काळजान ये. ये जेजू आमच्या काळजान ये. आमच्या काळजाक गावे पडल्यात ते पेकूंक ये. जाय तितरूचो दुमाळो जोसून आमचे काळेच काळजाचे केन्नाय केन्नाय वाद्रे जाल्यात तेतून पळोवंक ये. ह्या काळजाक पेकोवणी दी सायबा. आमचें काळीज दुखांनी भरलां, रोडण्यान भरलां, दुमाळ्यान भरलां. तूं ताका हात लाय. तूंच त्या काळजान बिराड कर जेजू. ये जेजू आमच्या काळजान ये. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिल्लो कदींच म्हाका कोड सुरूंक दिवं नाका. आमेन. जेजूक घेवंक नितळ काळीज तयार करुया. दिसा दिसपट्टें आमचें मार्तीरपण आनी दुमाळो सोसूंक ह्या पवित्र जेवणांतल्यान आमकां बळ आनी घोटाय फावो जातेली. ओत्मीक तोरेन जेजूक आमच्या काळजान भोक्तीपणान घेताना गीत गावुया. मोगाळ जेजू यो तूं यो.
tuyo. Baba boynik betokyo. Nazat tamcharavukyo. Chizit tamche bodlokyo. Kotai tuji ditudi. Busvonamka artuci. Sotos tu so amkadi. Favotikli bolaiki. Kotai tuji ditudi. Busvonamka artuci. Sotos tu so amkadi. Favotikli bolaiki. Boga Chisuyo tuyo. Baba boynik betokyo. Alzat tamcharavukyo. Chivit amche bodlokyo. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा सांत जुझेवाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडय. नवें बोल आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सरवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धीरान आनी आमी फुडें वचूंशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. मोगाळ म्हज्या भावां भयणीनो, हांव केरीत भाशेन काळजांतान दिन वासूंक सोदता आमच्या पाद्री बाबाक ऑजवर्ल्ड डिसोजा. ताणें आमचे पासत ही भेट भेटयल्या आनी कांय बरे भाशेन म्हणटा हांव देवाचें उतर परगटला. आमच्या जिविताक लागता तसलो कांय बरो संदेश ताणें आमकां दिला आनी आमकां कितें ना करचें आनी करचें तें बऱ्या उतरांनी आमकां सांगलां. हाचे पासत हांव फादराक चड चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजो खेरीत दिनवास आमच्या पाद्री बाबाक एल्विस डायस दिओसेजेच्या देव आपोवण्याच्या वावरा पासत आमी आयज मागलां आनी ताचो प्रतिनिधी कसो तो आमचे मदें आसलो. ह्या म्हज्या दोगांय पाद्री बाबांक काळजांतान हांव दिन वाचतां आनी ते आपापल्या वावरान गुल जाल्ले आसात. सगल्या ताच्या वावराचेर देवान आपलो दोळो दवरचो आनी तांचो वावर फळादीक करचो, आशिर्वादांनी भरचो म्हूण हांव हे बरे आवडे म्हज्या काळजांतले तांकां पाठयता. इल्लोसो वेळ घेवन थोड्योश्यो कळवण्यो हांव करूंक सोदतां. नोवेनाच्या दिसांनी 2 मिसां हांगा जायत आयल्यांत. आज नोवेनाचो निमणो दीस आनीक दुसरें मीस आतां 8:15 इंग्लीश भाशेन. ही दोनूय मिसां जशें आमी सांगत आयिल्ले लायव्ह आमकां पळोवंक मेळ्ळ्यांत. आमचे कांय वेबसायटीचेर जावं दुसऱ्या चॅनलाचेर पुलीसवातेर डिओसेझन वेबसायट CCR TV, GCTV, HCN, गोवा न्यूज बी यूट्यूब चॅनल आनीक त्या तांच्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय मागीर आमकां ती पळोवंक मेळटात. परबे दिसा 16 म्हणजे फाल्यां 3 मिसां हांगा जातलीं. सकाळीं 7 वाजता कोंकणी भाशेन, सकाळीं 8:15 वाजता इंग्लीश भाशेन आनी दोबाजीक परबेचे मीस सकाळीं 10 वाजता कोंकणी भाशेन जे आमचो
आर्सेबिस्प साहेब बो मारेस्त फिलिप नरी फेरांव आमचे बसत भेटयतलो. बिस्पा बरोबर हेरूय कांय आमचे बिस्प साहेब ह्या बलिदानांत वांटो घेतले. ही सगळीं तिनूय मिसां ऑनलायन लायव्ह आमकां पळोवंक सोयीक मेळटलो आनी त्या भायर तांच्या जशें सांगलां हांवें यूट्यूब चॅनलांचेरूय आमकां पळोवंक ती मेळटली. 3 चॅनलां. फकत ह्या दोबाजीक परबेच्या मिसांत दिओसिसीचे कांय प्रतिनिधी खुद ह्या मिसांत वांटो घेतले, जावं थोडे पाद्री जावं ओ धर्मिकां आनी लौकीक. नोव्हेनाच्या दिसांनी बागेवन जेजेवाजाची मुर्ती आनी ताची रेलिकेचो उमो आमकां मेळ्ळा. आयज निमणो दीस नोव्हेनाचो. आतां फाल्यां पासून परबे दिसा पासून असो एक आमकां मेळटलो आमचे सांतवारीन सकाळीं 8 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. होच सोयेक आमकां मेळटा. बागेवन जेजेवाजाची मुर्तीचो होमो ह्या पवित्र जाग्यार आमकां मेळटा. आयज आनी फेस्त जावं पर्यंत 16 फाल्यां पर्यंत आमकां तो मेळटलो. सो तांचे भाशेन बाबा भुणीनो तुमकां म्हज्यान मोगाचें आमंत्रण दिवंक जायना. हांव सदांच तुमकां आमंत्रण दिता दुबावना. थोडीं जाण ह्या परबेच्या मिसाक हांगा खूद आसतलीं पूण जायतीं जाण आमी ऑनलायन ही मिसां पळयतलीं. पयस रावून आमी एकामेका पासत मागुया, एकवटान रावुया. आनी भाशेन ह्या होय आमकां दुमाळोच कसो जाल्ल्या भाशेन ही पिडा आयल्या ती दुमाळोच कसो. ह्या दुमाळ्या मदें पासून आमी जोयतीवन जावुया पासियेसान सोंसणिकायेन आनी देवा कडेन मागून ह्या संवसाराक वाटाय म्हूण ही परब आमकां एक बरो सोयीक जावन दी. आमचें काळीज मन देवाक उबारूंक. देव बरें करूं. सरेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बागेवन जुजेवाजाचे मजतीन सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन जुजेवाजाचे नोवेना मागणे. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी वोपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवकाक बागेवन जुजेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्ख्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोतपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मांडून घेतलो देखून आमी संतोसतांव. आनी ताचेच मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागतांव. उगीच रावून तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी करतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ह्या मिसाच्या शेवटाक विस्वाशीपणान आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जेजूक बासावन आनी प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो पर्यंत सोंसूंक पडल्यार जेजूचे धिरादीक गोवाय जावंक भक्ताची विनोती मागून ताच्या मानाक गीत गावुया. जुजे वाजा आमच्या बावा. बागेवन जाल्ल्या आमच्या बावा विनोद्या तुजी मुजत पावोय. साक्षी दिवं जेजू बावाक पोरसू उर्बेन बोर आमकां जागोर.
सुसेवाचा आमच्या बाबा तुझे पासून अर्गा मोहिमा बापाक जेसू पवित्र आत्म्या अर्गा मोहिमा ससना ससना सुसेवाचा आमच्या बाबा तुझे पासून अर्गा मोहिमा बापाक जेसू पवित्र आत्म्या अर्गा मोहिमा ससना ससना